आम्ही पळयता आम्ही जेन्ना ल्हान आसलेले पळय तेन्ना आमी शेणाचे जमनीर न्हिदताले तेन्ना आमकां दुयेंसां जायनासली. तर टायरोना कडेन न्ही पळय कितली 700 बेडशीटां आहा टायरोना कडेन आणि पॅटर्न्स बी तुम्ही पळोवंक शकता सारखे. जे मस्तीकर युट्यूब चॅनल आहा त्यांनी एक न्यू लायट केल्लो मिन्स जे दिव्यांग लोक आहा पळय कांयच दिसना की ट्रॅव्हलिंग करून बॉम्बे हितून ट्रेनीन वचून हे सगळें सामान घेवन येयल्लेले आसा. त्यांचे कार्य पहिले म्हाका दिसता अरे बाबा मातशी हे करूंक शकता ना आमी कित्याक करूंक शकना. सो गायज ही पळय आमची आमची आनी एक फॅमिली येयल्लेली आसा आमकां मेळपाक. आता आम्ही उडवा महादेव देवळा कडेन आहा. आता आमकां अचानक शैलेश बाब मेळ्ळे आहा. तशेंच आमचे मस्तीकर बाब नांव कितें तुमचें? मस्तीकर गोवन जेणे व्हडलो इशू हायलायट केल्लो तो जे दिव्यांग भुरगे आसले पळय तांकां लागून ताणें भरपूर सपोर्ट केलो आनी हे सपोर्टाक लागून आयज शैलेश बाब हिंगा आयला. शैलेश बाब तुमी कितें म्हणूंक सोदता हे संदेशाचेर? अवीन खऱ्यांनीच एक बरें काम केलें जितून अवेरनेस म्हणजे खरो अवेरनेस कितें तो गोंयकारांक कळ्ळो. म्हाका एकूच उलोवपाचें आसा हे आमचे भुरगे गोंयकार भुरगे यूथ हे दुर्दैवान तांकां देवान कसली तरी कमतरता म्हणजे दोळ्यांनी तांकां दिसती पडना. तसल्यांनी ती गोंयच्या सायबा कडेन तशेंच आमच्या म्हादेवाच्या पांया कडेन आपले शॉप चलयतात. अशें आयकूंक आयलें की लोक खंय तांकां हांगा येवन फटयतात त्यांचे पयशे लुबाडपाचे प्रयत्न करता बिकॉज दे कांट सी तांकां कांय दिसती पडना. माझे म्हणणें इतकेच आसूं ते कोणूय आसतले लोक हिंदू क्रिश्चन मुस्लीम कोणूय आसूं देवाच्या पांया कडेन तरी येवन तेंच्यांनी ह्या देवाच्या भुरग्यां फकाणां करपाची न्हू. आयज अवीन जे पिक्चर आमकां दाखयला म्हणजे अपंग आमी हांकां म्हणूंक शकना की बाबा कांय पळोवंक शकना म्हणून कांय करूंक शकना. आयज तांच्यांनी प्रूव केलें की तांकां सुद्दां सगळे भाशेचे बिझनेस करपाचो प्रोत्साहन अवी सारखे युट्यूबर्स तुमच्या सारखे मिडियाज आणि आमच्या सारखे थोडे लोक आसा ते येवन दितात आणि त्या प्रमाणे तांच्यांनी आपलो धंदो चलयलो. हांव हात जोडून मागता जितके बी तुमचे व्ह्युअर्स आसतले म्हाका पळोवपी ह्या चॅनलाचे जितके व्ह्युअर्स आसतले मस्तीखोराचेर आसतले आणि अजून कितके तरी मिडिया हो आमचो व्हिडिओ शेअर करतले त्यांचे व्ह्युअर्स प्लीज एक्सपोजन आसा गोंयच्या सायबाक लोकांच्या दर्शना खातीर दवरलेलो आसा त्याचे दर्शन घेवचे. तशेंच आमचे म्हादेवाचे देवूळ आसा म्हादेवाचेय दर्शन घेवचे आणि ही जी आमची भुरगीं आसा आमचीच भुरगीं गोंयची भुरगीं हेंच्यांनी जो आपलो बारीकसो धंदो हांगा जो बसयलेलो आसा त्या धंद्याक तांकां येवन मदत करची आणि जाता तितके तेंच्या कडल्यान ते हांगा खूब कितें कितें विकता हांव तुमकां दाखोवंक शकता. हे टॉवेल्स आसा तेजे उपरांत अजून गोंयच्या सायबाची तुमकां हें गावतली की चेन्स आसा तेजे उपरांत मेरी क्रिसमस म्हणून अजून कितें आसा मागीर परफ्यूम्स आसा. हांगा तुमी पळयतले जाल्यार धूप आसा अगरबत्तीज आसा परफ्यूम्स बेडशीट्स आसा. आयज म्हणजे घरान ज्यो वस्ती आमकां जाय देव कार्य करतलो जाल्यार पयलीं हांव हिंदू देव कार्य करतलो जाल्यार म्हाका अगरबत्ती लागता आनी धूप लागता. ह्यो दोनूय गजाली आसा. सगळेच जाण आमी जेवल्या उपरांत हात धुता आनी पुसता ते पुसच्या खातीर हांगा टॉवेल्स आसा. हांव म्हणटा कितें मार्केटान ह्यो गजाली सगळ्यो गावता पण त्योच गजाली जर आमी ह्या भुरग्यां कडल्यान घेतलो तर त्यांचो आत्मविश्वास कितको वाडटलो. आयज हांव अवीक आनी बाय तुजें नांव न्हू अंकिता क्यूट गर्ल ह्या दोन्ही भुरग्यांक खऱ्यांनीच वालोर दिता आणि हांव मागता हेंच्याकडे अशेच जे गोंयकार आसतले जे आपल्या पांयार उबे रावता आसतले आयज तांकां आमी अपंग म्हणूंक जायना. नाव दे बिकम अ बिझनेसमॅन. तांकां बिझनेसमॅन आमीच करपाक जाय. आयज तुम्ही पळयतले अडानी मोदी अडानी आसा मागीर अंबानी आसा हांकां बिझनेसमॅन कोणी केल्या आमी केल्या तर आमच्या ह्या भुरग्यांक सुद्दां तो दर्जो आनी तो स्टेटस आमी दिवंक जाय. आता आमचे कडेन शैलेश बाब येयलो तेंच्यांनी अशी एक मेसेज दिली आहा तुमी तेजे बद्दल कितें सांगूंक शकता शैलेश बाबा बद्दल? हांव शैलेश बाबाक पयलो म्हणूंक सोदता थँक्यू सो मच की तुमी टायम काढून इतलो तुमचो बिझी शेड्युलांतल्यान तुम्ही टायम काढून फुडें सरले ऑल बिकॉज ऑफ दीस लविंग किड्स. थँक्यू सो मच म्हणूंक सोदता. जशें तुमी फुडें सरल्यात तुमी दुसऱ्यांकूय मोटिवेट करता. हांव परत एकदां तुमकां
थँक्यू म्हणूंक सोदता आनी गॉड ब्लेस यू म्हणूंक सोदता. अशेंच फुडें सरात. थँक्यू सो मच. थँक्यू सो मच. सो गाईज ही पण आमची आमच्या आनी एक फॅमिली येयलेली आसा आमकां मेळपाक. थँक्यू सो मच. मातसो बिजी आसलो, न्यूज चॅनल येयल्ले न्हू, तेंच्या वांगडा मातसो तेंकां बायट दितालो, सो मातसो बिजी आसलो. बरी मगे तूं? येस तूं म्हाका खबर हय मॅच हे कॉमेंट बीन आसता तुजे खूब आसता. सो पळय गायज टायरोना कडेन न्हू आता नेवे स्टॉक येयल्लेले आसा. टायरोन बी बॉम्बे गेल्लेली आनी ही आयजूच न्हू हांगासर येयल्या आनी पळयात तेंचे शॉप न्हू सारखे भरलेले आसा. हे पळय किचेनी टावल्स बी वरायटी आसा. परत हे पळय क्रिसमसाचे सामान आसा, धूप आसा. ह्यो तर म्हाजो फेवरेट धूप. ह्यो हांवें घरा कडेन व्हेल्लेलो. आनी हे पळय हे लोबान आनी हे पळय हे सारखे बरे फ्लेवर्स आसा. वाव म्हणपाचे, सॉलिड स्मेल येता हेजो. पळय खुशबू. आनी हे पळय आनी बेडशिटां काबार जाल्लेली न्हू. तुमचे खूब कमेंट आसले की बेडशिटां नासली म्हणून आमी थंयसर गेल्लेली. आता टायरोना कडेन पळय कितली 700 बेडशिटां आहा टायरोना कडेन आनी पॅटर्न्स बी तुमी पळोवंक शकता. सारखे कलरफूल आहा हे फावटी. आनी टायरोन क्वीन सायज आहा. क्वीन सायजीन 2 टायप, क्लासिक आणि मेहबूब. आनी हे किंग सायज. किंग सायजूय हा किंग सायजूय आहा. आनी सिंगल बेडाची आसा. हे पळय किलो कवरची येवपाची ऑन द वे. हा म्हणजे खूप आहा. हे पळय तुम्ही म्हणटालीत न्हू आमी गेल्लेली टायरोन आनी नासलो ही बॉम्बे गेल्लेली स्टॉक हाडपाक. आनी आता पळया तेंचे स्टॉक सारको भरलेलो आसा. जाय त्या प्रमाणांनी वरायटीज सारक्यो हे आहा बेडशिटां. आनी धूप जाल्यार सांगूच नाका, हांगासर आसा, बॉक्सान आसा, खूब म्हणजे खूब आसा न्हू रे. दुपाने खूप व्हरायटीज येयलेल्या. दुपानूय खूप व्हरायटी आहा न्हू, अलग अलग फ्लेवर. अगरबत्ती येयल्या न्यू टायप. हे पळय अगरबत्ती, फॅमिली पॅक, धूप येयला, खडा धूप, सगळे धूप, मसाला धूप, धूप स्टिक्स, धूप कप, रोजरी, ते गो मार्शमेलो. हे पळय हांगा हा, हे येयल्या न्यू. हे पळय रूम फ्रेशनर, पळय रूम फ्रेशनर. हे धाकटे येयल्या धूप स्टिक्स. ए ह्यो हांवें घरा कडेन येल्लो मरे, कितें वास येता रे. आता सुद्धा हांवें तोच मारला न्हू, बरो वास येता. जे मस्तीकर युट्यूब चॅनल आहा त्याने एक न्यू हायलायट केल्लो, मिन्स जे दिव्यांग लोक आहा पळय तांकां हायलायट केल्लो. आनी आयज आमचे बरोबर आहा राजेश दाबोलकर, जे वेरेच्यान येयल्ले आहा. ही इज ऑल्सो एन सोशल एक्टिविस्ट आनी ते बरें काम करता. राजेश बाब येवकार आहा तुमकां आउट ऑफ बॉक्स गोवन सिटीज गोवन. तुम्ही कितें सांगूंक सोदता, अशें तुमी कशें कितें कळलें की हिंगा येवपाक जाय म्हणून? पण कशें आसा मरे, एक तर तुज्या माध्यमातून तुजे सोशल मिडियाच्या माध्यमातून एक कळ्ळें बाबा हांगर जेंका आमी म्हणटा विद्यावान कांय दिना, सगळ्यांक काही करून सगळ्यांक दिता आमचे कितें पयशे लागता म्हणना हांव. जे ऑर्गन म्हणजे अवय जे जाय म्हणटा आमकां ते सगळे दिल्ले आसा. तरी हांकां पयल्यान दिसता हेंच्या पेक्षा आमी हँडिकॅप काय दिसता म्हाका. हेंचें कार्य पयल्यान म्हाका दिसता अरे बाबा म्हाजेशी हें करूंक शकता ना आमी कित्याक करूंक शकना. आता स्पेशली कशें आसा, म्हाका दिसलें बाबा म्हाजी एक गोंयकार म्हणून म्हाजी एक कर्तव्य बाबा हांगर येवन ताका फुलना फुलाची पाकळी एक गिरायक घालचें म्हणून. तुमच्या माध्यमातून हांव अवेरनेस करता जे गोंयकार कोण आसा तेंचे कडेन पळया आनी हांगर येवन तांकां तेंचो हातभार लाया. जे तेंच्यांनी आतां पळय तरेतरेच्यो वस्तू हांगर हाडलेले कसं मुंबयच्यान हाडले बाबा मुंबयच्या पण ती स्वता ती करता पळय गायेच्या शेणाचे बांदी करता. ह्यो गोष्टी त्यो स्वता तेंच्यांनी तयार करून तेंच्यांनी हाडप म्हणजे खरें म्हणटलें गोंयकारांनी हांगर ताका स्पेशली गिरायक घालपाक जाय. आनी तेंचे स्टॉल आसा पळय ते आहा ते आमचे म्हादेवाचें देवूळ आसा पळय गांधी सर्कलाच्या कुशीक स्पेशली घालचें आहा. म्हाजे कडल्यान कितें गिरायक हांव घालतलोच ताका, पण म्हाका एक दिसलें फील जालें कित्याक हांव ज्या आवयच्या पोटान जल्मा येयला त्या आवयक सुद्दां आमकां अशेंच वयर काडलेलें ही जाण. आनी खरेंच ते फील जालें कितें तांकां पयल्या उपरांत व्हड धाकट मनीस येवन सुद्दां तांकां फटोवन गेले. म्हाका कळ्ळें पळय तेन्ना खूब मनाक दुखलें.
रमशाले आम्ही म्हणटा पळय आमी नासून श्रीमंत आणि हेंका पळय कोण फुटून गेल्या ते आसून भिकारी सारखे पळय आमकां आसून भिकारी. जे आता एक्सपिरियन्स चालू आसा जे 45 डेज चलतले हांगर कितें जाता एक त्या सेंट झेवियराचेर खूब जाणांची आस्था आसा म्हणून हांगर येवप तेचे कडेन मागणी करप खुबश्यो गोष्टी आसात लोकांक ते गावता एक भावना ती भावनेचे वतीन ते तेंच्या कडेन 4 गोष्टी तांकां गावच्यो तेंचे पोट चलचें म्हणून हांगर धंदो घालप तांकां कोणी तरी हांगर फोटोवप हें सगळ्यांक दुर्दैव देव बरें करूं. अभिबाब तुम्ही एक न्यूज जो हायलायट केल्लो तुमचे युट्यूबाचेर पळय आज लोकांचो प्रतिसाद जो येयला ताचे बद्दल कितें म्हणूंक सोदता हांव फर्स्ट ऑफ ऑल तुमकां सगळ्यांक मनांतल्यान सारकें थँक्यू म्हणून सोदता की म्हाजी जी बारीक मेसेज आसली ती तुमी सगळ्याक पावयली म्हणून आनी सगळ्या लोकांनी आमकां हे म्हणून हेल्प केल्लो आसा आनी फुडें सरलेले आसा तशेंच आयज आमचे मुखार आसा पळय दाबोलकर बाब आसा आमच्या मुखार आनी तेंच्यांनी पासून हांगासर तांकां बऱ्या प्रमाणात हेल्प केल्लो आसा आनी आयच्या डेटीक कोण हाकाचो बाबा 5 मिनटाचो टायम काडून फुडें सरोन येता पळय दॅट इज वन ऑफ द बिगस्ट थिंग आनी हांव परत एकदां तुमकां सगळ्या व्ह्युअरांक सांगूंक सोदता जितले म्हाजे व्हिडियोज पळयता सिटी न्यूजाचे जावं खंयच्या चॅनलाचे व्हिडियोज पळयता असले जे आसा डिसेबल जे लोक आसा खबर आसा तांकां जाता तितले प्रमाणात मोटिवेट करा कळ्ळें न्हू तुमकां पयशे दिवन मदत करपाचें ना एक्चुअली कितें म्हणूंक सोदता हांव तुमकां तेंचे हे कितें तरी सामान घेया आनी काय ना व्हडलें हें तितलेंच आता तुमचे कितें कितें डिस्प्ले केले ते दाखवूंक शकता तुम्ही हय हय शुअर दाखोवंक शकता डायरेक्ट दाखय मरे मातशें कितें कितें आहा तें बेडशीट्सान आमचे कडेन कोइन सायजान 2 क्लासीक आनी शोईंग एवरीथिंग बाबा दाखय बेडशीटाक कोइन सायजान आमचे कडेन 2 मटेरियल एक कॉटन आनी एक सॉफ्ट कॉटन मागीर हे गाये शेणाचे धूप ते आमी कोत्ता मागीर की चेन्स मागीर स्टिक्स पळय हे तेंचे कडेन की चेन्स आसा ओके गाय शेणाचे हे ती खूद करतात ओके सो खूद केल्लो तेंचे कडेन धूप आसा ते भायर हांगासर तेंचे कडेन एअर फ्रेशनर आसा धूप स्टिक्स आसा दुसरे दुसरे फ्लेवराचे धूप स्टिक्स आसा आनी हे पळय असलेय आसा पळय धूप स्टिक्स तेजे उपरांत मागीर तेंचे कडेन कितें म्हणटा ते आमचे अत्तर आसा डिफरंट तरेचे बरे सारके रिजनेबल प्रायस आसा तेंची अगरबत्तीज आसा आनी हे पळय हे कमी रेटीन जाय तुमकां जाल्यार हे धूप तेंचे कडेन आसा हाडलेले मागीर हे डिफरंट तरेच्यो अगरबत्तीज आसा पळय डिफरंट फ्लेवराच्यो ते भायर आतां तेंच्यांनी एक नेवें कितें ट्राय करपाचें तेंच्यांनी हे पळय कितें कितें घेवन येयल्यात ती पळय आनी तुमकां खरें सांगता एक मनीस आसता न्हू ऑनलायन बसून ऑर्डर मारता तांकां बावड्यांक दिसना परत एकदां तुमकां नोट करा तुमी तांकां कांयच दिसना ती ट्रॅव्हलिंग करून बॉम्बे हितून ट्रेनीन वचोन हें सगळें सामान घेवन येयल्लेलें आसा हे पळय हें सगळें सामान हें क्रिसमसाचें तें सामान घेवन येयल्लेलें आसा हे पळय तेंचे कडेन घे म्हणून आसा टॉवेल्स आसा आनी रोजरी आसा LED रोजरी ही पेटोवंक शकता आमचे क्रिस्तांव भाव कोण व्हिडियोज पळयता जाल्यार पळय हे येता आनी हांगा फुडें सरोन तांकां मॅक्सिमम प्रमाणात हेल्प करा पळय तेंचे कडेन तशेंच टावल आसा हँड टावल्स आसा मागीर डिफरंट तरेचे आहा पळय हे तेंचे कडेन टावल्स बीन आसा मेन म्हणटा ते कितें आहा जाणा आमचो जो यूथ आसा आयचे डेटीक घरा कडेन बसोन आवय बापाच्या कुस्तार वयर सरपाक सोदता बट हांगासर तुमी ह्या भुरग्यांक पळोवंक शकता तांकां कांयच दिसना आनी दे आर मोटिवेटींग अस आमकां मोटिवेट करता तुमी कितले मोटिवेट जाल्या पळय ते मातशे कॉमेंट सेक्शनान आमकां सांगात की बाबा कितले मोटिवेट जाल्या पळय तुमी आधी प्रश्न तुमकां आज राजेश दाबोलकर हेचे बद्दल कितें म्हणटा राजेश दाबोलकर स्पेशल हिंगा येयलो हांव मेन म्हणटा पळय ते बिझी शेड्यूल काडून बाब राजेश आमच्या मुखार आयज आसा हांव मनांतल्यान तांकां थँक्यू म्हणूंक सोदता की इतले पयसून सगळीं कामां सोडून बाबडे ते स्पेशली हांगा येयल्लेले आसा थँक्यू सो मच सर थँक्यू सो मच म्हाका खरेंच बरें दिसलें की पळोवया राजेश बाब कितें घेता ते राजेश बाब कितें ना घेता ना आतां नाका ते आतां घेतात ते लोकांक म्हाका दाखोवपाक शोकीस करपाचो ना थँक्यू लोकांनी येवन तांकां गिरायक घालचें हेच लोकां कडेन म्हाजें अपील आसा ते कितें जाता कितें आता गाडी पाक केल्यार 50,000ची फायन येता खंय खंय पाक केल्या रे खंय रावत जाल्यार रे पणजे रावत जाल्यार खंय थंय मोदी 50,000ची हय मरे आणि तू कोणाक पळयल्लो रे थंयसर मेघना मेघना आणि गजानन आमचो सेलिब्रिटी जालो म्हाका जाय गजानन आमचो सेलिब्रिटी जाला मरे सगळ्याक दिसता मरे टॅरॉन गजानन सेलिब्रिटी आला आमचो आणि दिव्या रे तू एकटो येयला
आणि मम्मी रे तुझी मम्मा रे तू चलत येयला मम्मा रे मम्मा किती घेऊन मम्मा घरा आणि दाडा उरला दादा पण घरा उरला आता तुम्ही येऊन द्या हा ते तुम्ही येऊन द्या आमगे हा येतो सुटतले मस्तीखोर अहो अचानक येतो बरा दिले ती घेऊन हा वयस भितर फोटोय घालूंक मेळटा आनी कितें घालूंक मेळटा भितर आनी कितें मेळटा म्युजीक बीन आयकोंक मेळटा ते पळय मरे डाउनलोड करपा पडटा कनेक्ट बीन करपा पडटा तशें आहा पळय व्हॉट्सअप बी चलता रे व्हॉट्सॲप चलता बरें दिसलें तुका आवडलें मरे वच आता तुका मस्तीखोर कोण दिसलो तुका मस्तीखोर दिसना तो मनीस तो कोण रे यो कोण रे तुझो यो कोण अवी मामा आमचे हिरो हिरो मस्त न्हू मामा आमी दोघी मस्त आहे रे तेका लागून तू मस्तीखोर म्हटला गणेशानी बोटीन होते मरे बाबा आनीक मस्ती करूया तेले दादा वखन पळयता शुअर मरे खोबरे बीन आहा हा वयस हा या शुअर या मेळपाक गेल्लो कोणाक मेळपाक गेल्लो जियोना काली जाय हा पळय या ना तुझो फॅन येयला पळय तुका मेळपाक काय नाही लागय काय बरं धाकटोसो बोलला धाकटुलो फॅन येयला तुझो पळय हा पळय चेतन येयला हात घेवपाक बरो तो खाजा खाव किसकिस बगाव न्हू गो न्हू रे खाजे खाव किचकिच बगाव हमको भी खिलाओ इधर से हाँ तेरा इसमें मत लाओ खाजा खिलाओ खाजा दे मुगा पळय विहाना कडे विहाना खाजे दी खाजा दे खाजे खाओ आणि किती काय करणे का किचकिच बगाने का किचकिच बघाने का टायरोनाचो पया नेवी हे पळय हे पळय तो कलर पयात व्हिडिओ करता यो कलर पयात यो म्हाका खूप आवडलो यो पयात येल्लो वन यो पयात यो बी बरो दिसता असलो हांवें घरा येला कलर्स खूप आहा ह्या फावटी हेतुरूय पयात क्यूटची सबस्क्रायबर आमकां मेळपाक येयला हांव पळय देवळा भायर रावल्ले उबे हे येयले म्हाका मेळपाक खंयच्यान येयला लागीं पळय चोपडे आमचो व्हिडिओ बरो आसता आवडटा न्हू थँक्यू सो मच खूप बरें दिसले पण आमची अशी फॅमिली जोडलेली आसा आमी थँक्यू सो मच आता खंयसून येयला गे तुमी मोरजे वाव मोरजे आमचे एक फॅमिलीले घर आसा बाकरवाड्यात हा हे पळय खंय येयल्या गो आमी हे पळय काय बरी बोट पळय फुल पॉवर सारखी आम्ही येयले हांगासर आता आमच्या एका फॅमिली मेंबराक मेळपाकूच नाव सांगू नाका म्हणटा तो नगा हय नाव सांगू नाका खंय आणि आयज बरी धुंक जाय म्हाका बरी लॉय फुल पॉवर सारखी हे पळय आमच्या चेतना दी हा फुल पॉवर सारखे कराटे ब्लॅक बेल्ट आणि माझ्या भावाच्या काजार हा 15 तारखेर हे आता सध्या डेकोरेशन चालू असा ना रे हय रे सो गाईज हा फायनली घराकडे पावलेलो असा आणि आयचो दीस असलो पळय तो वन ऑफ द बेस्ट डे आसलो की खूब लोकांक आमी आयज इंटरॅक्ट केल्लेले आहा खूब जाणां वांगडा यु नो डिफरंट न्यूज चॅनल येयल्लेले आसा तेंच्यांनी बरे आमचे कितें म्हणटा ते आमचे कडेन 2 उतरां उलयल्लेली आसा थँक्यू सो मच म्हणूंक सोदता जे बी न्यूज चॅनल आमच्या वांगडा आयज आसले तेंकां आणि दुसरी गजाल म्हणटा ती बॉम्बेसून टायरॉन आनी वियोना येयल्लेली आसा तेंचो स्टॉल ओपन जाल्लो आसा आणि तेंच्यांनी 700 बेडशीट्स हाडलेली आसा म्हाका ट्रस्ट करून सो गायज प्लीज फुडें सरा आनी मॅक्झिमम प्रमाणात तेंचे बेडशीट विकते घ्या
आणि खूप तरेचे तेंच्याकडे क्रिसमस आयटम्स आसा, धूप्स आसा, अगरबत्तीज आसा, परफ्यूम आहा, बरे बरे परफ्यूम हाडलेले आसा, मागीर अत्तर हाडलेले आसा, खूप खूप सारखे खूप कितें कितें हाडलेले आसा. सो खूप 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 प्रमाणात तांकां मदत करा. तुमच्या असल्या लोकांनी ऑलरेडी मदत केल्लेली आसा, बट स्टील हांव तुमकां सांगूंक सोदता की फुडें सरा आनी मॅक्झिमम प्रमाणात तांकां हेल्प करा. दुसरी गजाल तुमकां सांगूंक सोदता की आमी कालच्या काय पयच्या व्लॉगान तुमकां सांगलेलें की तेंच्या वांगडा एक बसीन एक इन्सिडेंट जाल्लो आसा म्हणून. ओके, बसीन इन्सिडेंट जाल्लो आसा की तेका मातशें विचारलें की तुका आमचीच बस मेळटा रे वयर सरपाक, अशें तशें. आनी ती न्हू तेचेर एक FIR घालूंक सोदता पर्सनली वचोन. सो हांवें तांकां सांगलां की पर्सनली वच आनी ह्या बद्दल एक FIR घाल म्हणून. वॉट एवर इट इज, कितेंय ती करूंक सोदतात तेंच्या वाटेन कितें तांकां अशें रायट दिसता तांकां करुनी. बट हांव म्हाजे कडल्यान तुमकां सगळ्यांक रिक्वेस्ट करूंक सोदता की तुमी जाता तितल्या प्रमाणात तांकां मदत करा, हेल्प करा, फुडें सरा, तेंच्या वांगडा उबे रावा. जसो हांव सदींच रावता तेंच्या मुखार उबो. आनी तुमी कालच्या आनी पयरच्या व्लॉगान पयलां आसतलें न्हू, आमी थोडे पयशे मेघनान दिल्लेले, थोडे पयशे हांवें टायरोनाक ट्रान्सफर केल्लेले अकाउंटान तेज्या. सो हे कोणी दिला, कशें कितें दिला न्हू, हेच्या बद्दल हांव तुमकां सांगूंक सोदता. सांगच्या पयलीं तुमकां न्हू एक बारीक रिक्वेस्ट करूंक सोदता की गजानन आनी मेघना हे जे आसा न्हू तेंकांय मातशें फुडें सरून हेल्प करा. की वियोनाक आनी टायरोनाक हेल्प करताच तुमी, ना न्हू, थँक्यू सो मच, खूब हेल्प केलेली आसा, पण हेंकांय दोगांक मातशें फुडें सरा आनी हेल्प करा. ओके, सो हांव न्हू कोणी कोणी आमकां हेल्प केल्लेली आसा पळय तेंची नांवां घेवंक सोदता. सो प्लीज डोंट मायंड, जे मनशांनी म्हाका सांगलेलें नांव घेवं नाका म्हणून, हांव तेंचेय नांवां घेवंक सोदता. सो प्लीज डोंट मायंड गायज. जे लोकांनी आमकां मदत केल्लेली आसा खबर आसा तेंची नांवां जावन आसा रॅक्सविन, तेजे उपरांत प्रिया ट्रावासो, मागीर युवी तारी, मागीर जॉयविल, मागीर तेजे उपरांत आसा वियोला आनी तेजो हजबंड. दे आर इन UK. हे सगळ्या लोकांक हांव थँक्यू सो मच म्हणूंक सोदता. बाब आमचो युवी तारी हेल्प केल्ली तेणी, परत परत तो मेसेज करीन विचारी डीड यू हेल्प देम. बाबा थँक्यू सो मच, तूं फुडें सरलो म्हणून. स्पेशली तुका बाबा थँक्यू म्हणूंक सोदता. युवी तारी थँक्यू सो मच, तूं फुडें सरलो बाबा, येदी व्हडली हेल्प केली तेंकां. आयज काल कोण कोणाचो संवसारान ना, तशेंच म्हाजे भाव, जशीच म्हाजी भयण्या फुडें जे सरोन आमकां हेल्प केल्लेले आसा तेंकां हांव थँक्यू सो मच म्हणूंक सोदता. आयच्या डेटीन कोण हेल्प करपाक फुडें सरना, बट तुमी जे केलां खबर आसा, गॉड ब्लेस यू गायज. अशेंच म्हणून हांव हो व्लॉग हांगाच एंड करता. मेळटा तुमकां एक ब्युटिफूल आनी इंटरेस्टिंग व्हिडिओन. टील देन आमचो चॅनल सबस्क्रायब करपाक विसरो नाका. चला, नेवे व्हिडिओन मेळटा तुमकां. बाय बाय.